minister was not giving number. DCP minister, I called him today to ask. He is telling that I am busy in the meeting. He cut the call. Then after when I was taken out down, that time I called CM again. Who have instructed? Then he is saying that I request, I put up the request. I have not told them to do it. So this is the way to request. Within no time, like within 2-3 minutes, they have just detained us. Terrible. Which means the constitutional rights of MLA being violated by this. Is there no legal remedy? The manner in which they carried him, I don't know if you saw it. How it was done? Yeah, he had been, he was there at that time. At that time he was there. Thank you. See, it is unconstitutional to take a sitting member of the assembly and treat him like the way they treated him without, first of all, you require the consent, formal written consent of the speaker. If the speaker says he has not granted consent, then whatever has happened today is completely unconstitutional. It cannot be perpetrated. I hope somebody will take some serious judicial cognizance of this and ensure that some decency prevails. This has become an indecent government. They are doing things, they are acting on the basis of oral orders. What is the oral order? Democracy, there is no oral order. Every order must be, if you are going to deprive somebody of their fundamental rights, it is necessary to have written orders. Otherwise, how do we challenge those orders? We can challenge only if there is written order. More so when he is a member of the Legislative Assembly, and for the Assembly session is going to be held shortly, and before that, the members of the Assembly have got to speak about the problems that are happening. When they ask who, the answer is orally we requested something, but nothing is in writing. So nobody wants to take responsibility for that decision to evict the member in that manner, pulling him, dragging him down the stairs. That is totally undemocratic, unconstitutional. You can't do that to elected members. Then what about people after that? Ordinary people, they will just shoot. No, if they can treat the MLA like this, putting his head upside down and dragging him down the chairs, those are stone chairs. And if they can do it to an MLA, what will they not do with ordinary people tomorrow? Yeah, They will have no pity. There's an MLA behind you. He can speak. Yes, I will ask legal authority to address you on this. Doctor, seriously, this how seriously you Sorry, I poroyla on the video Viresh Borkar, who's a colleague. Teka kitko nukolo ani te stepsa sokla odun teka ottale. There is a kind of a respect for any human being, and he being an MLA, he is a representative of the people. And don't forget, the house has been summoned. Once the house is summoned, there is a procedure what has to be followed. And it cannot be in this manner, where constables take law in their hand and they think they will rule the state. If the constable has got a direction from somebody, let the constable state it. Otherwise, the constable has to go home. This is not the way that we elected people have to be treated. Viresh Borkar is not come here to fight some matter of his own personal interest or personal benefit. He has come for the cause of the people, for the cause of Goa. And that's all what we are fighting. We are continuously fighting in the assembly. We are fighting in every forum. We are wanting justice. And I think that this time has come where people have to unite and stand to make sure that we don't lose our Goa. This is important because this is an attack on a legislator, which is an attack on democracy, an attack on Goa. How much can people go to the court? How much can people keep fighting? Dr. Cloud and Norma Alvarez, I know them so many years back from the 1990s, I know you all. And fighting causes single-handedly and standing up and fighting causes in the court. So I've seen them as a young lawyer and I've seen them over the years. But how much? There's a limit because they are also flooded with work. We are also flooded with work. Everything you can't keep running to the court. So there's a time where the government must also listen to the voice of the people and they need to be proactive and act because finally it's a government of the people, for the people and by the people. You can't be against the people.
You can't be there out to destroy the state and its natural beauty. This is what we are fighting for. We don't ask anything else. We don't want any rewards in return. We just want that Goa should be saved. And what happened to Viresh should not happen to anybody. He is an elected MLA. The manner in which he was dragged down a staircase. I can understand you're dragged down any flat place, but when you're dragged down a staircase, it definitely will hurt you. It could have caused him a fracture. We don't know what could happen. Fortunately, he's strong and he could bear it. But that does not mean it gives you a right or a license to the police to do what they want. I will make sure that kind of police like this who misbehave will be put in their place. Remember this. The place for them is they will be sent home and they will be put into jail. I am there. When the police do wrong and if it's an unintended mistake, I will be there to defend them. But when they do some wrong like this, consciously violating the citizens' fundamental rights, then this cannot be allowed and cannot be tolerated. We stand with Viresh and we will stand with the people. What about the 39A? So there was no written order. They said it is an oral order. So how are you going to defend it? There is an action where you see police dragging Viresh. Now what if I go to court saying this action was unlawful? Who needs a written order? I? It is the police. Now if those constables are put in the firing line to protect themselves, they'll have to tell who told them to do it. You understanding? If they acted on an oral order or a written order, let them say it. We will drag that person also into the court and we will get justice against that officer. So, but such action is justified for an MLA? Pardon? Is such action by the police justified for an MLA? See, first thing is, police must respect the rights of every citizen, whether he is rich or he is poor. But it looks like this government is only for the rich and the famous. If you have money, you can get anything here. When the Jan Vishwas bill was being passed, I said it. This is what is going on, that you can pay and you can get off. So even tomorrow somebody does something on the, let us say on the beach, you're having a festival. He will say, go to hell, I will pay the fine, because at the end what I'm supposed to do, I'll only pay the fine. I'll continue with my festival for the whole day and I'll pay you the fine. Is this what we are living? One is talking Goa is for sale. Not us. People are not hearing us, but others are coming and saying Goa is for sale. After the tragedy of Birch by Romeo Lane, what has not come out? What has their favorite channel not said? That Goa is for sale. That is what is going on. And we are opposing this. Now the question, whether it should have been to an MLA, because it is done to an MLA, I'm come here also to stand for his cause. If tomorrow it can be done to him, it can be done to us also. And remember one thing, this is the style of the BJP. They will try to break your backbone to make sure that you fall in line. We need to get these people out because we want to bring good days back again to Goa. So all over Goa, petitioned the speaker, but no action is forthcoming as yet. Pardon? The MLA has already petitioned the speaker regarding this incident. He has called for action, but no action is forthcoming. There is a session of the House. When the session comes, we will expect the motions to come. It's not an administrative thing which the speaker, honorable speaker, will do just because it's petition, and that is a breach of privilege motion that has to be taken up on the floor of the House. So don't expect anything to happen from today to the 6th of March. Then he will grant leave for admission of that motion. There's It can a only procedure. happen when the session commences. Formal, The governor cannot take. No, how can the governor? What can the governor do? all over Goa, the lands have been converted with 39A. People are protesting. Even today's protest, the center issue is the 39A. What do you have to say on that? We have already asked, you have a regional plan. Because once you have a regional plan, you have it in black and white. And we know exactly what it is. But this piecemeal kind Zone of by zone. zone conversions. Spot by And spot. especially you look at it. I've objected, and mostly I've said it, on the hills, in the forest. And suddenly they go and say there's no forest. I've even complained about cases where the trees have been burnt. Survey and say there's no forest. This is a strategy which is being done. And the forest department says we are helpless. Because if it's not forest, we can do nothing about it. So you're understanding, this is sometimes a mechanism, a strategy. I want to tell you something in public.
that I have also gone to the town planning office few days back to examine 2 files because of 39A conversions proposed in my constituency, and one of which I have found was bought by some outsider. I can't tell you from which state because I don't know, but it's an outsider, not a Goan. Clearly in his sale deed he says that an order was passed of negative declaration of tenancy. So he has got a tenanted land freed. He has probably paid the tenant, because the survey form shows on page 2, even crop is being shown. But the tenant's name is removed and his name is put, and he has applied for zone change. This is what exactly is upsetting us. You and I, आमी गोंयकार गेलो जाल्यार असले परमिशन मागपाक तुका मेळपाचे हे बायले घेतात आनी मागीर साळडी म्हणटात ते केन्ना नाशिल्ले. तुमी कितको खबर आहा नाशिल्ले म्हूण? आतां तुमी गेला, तुमकां कितें खबर आहा 10 वर्स फाटीं कितें आशिल्ले? So this is what it is. This kind of zone change which is going on, I said, is for the rich and the famous and the bold and the beautiful. Nothing more. Kalut Bab, Dr. Ata, Justice Pardin Rebellion, the bill and the Vidhan Sabha Tumka Mandpa Katir. Tumi oppose Kurtale the bill. Say we are in line for supporting the demands which support saving Goa. Remember this. We are not there for fighting simply for the sake of fighting. We want to save Goa. And all the MLAs, we are in principle, we have agreed that we will canvass those very demands. If you remember the last assembly, I spoke about it and read those 10 demands in the assembly on the floor of the house. I read it. I was only one MLA who read all those 10 charter demands. I read it and I spoke about it and said we need this kind of things to be done. So definitely my support will always be there. जेन्ना पत्रकारांनी TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणेक विचारले ह्या बिला संदर्भात 39A विरोध जाता, कोणी रस्त्यार रावन आमकां सांगपाची गरज ना, निवडून ह्या विधानसभे आमी विधानसभे कायदो पास करता म्हणटा, तेन्ना तुमचें मत कितें? सो तो कितें म्हणटा ते तुमी ताका विचारात. आमी न्ही तेगे स्टेटमेंटा आमी एक्सप्लेनेशन दिवपाक ते आमच्या तोंडाकून घेवनाका. तेणी कितें म्हणलें ना तेगे एक्सप्लेनेशन घे. ते कसले दुबाव आसा जाल्यार ते कळ्ळे म्हाका. हांव कितें म्हणटा तूं म्हाका एक्सप्लेनेशन म्हाका जाल्यार म्हाका माग. दोतोर तो म्हणटा निवडून ताका कितें जाता म्हणली आमी कितें आहा तें आमी कोतले. पूण आयज जे पुलिसांचे एक्शन जालें तेंचेर लिगली कितें घेवपाक जाता? कोतले आमी सोडचनात. हें उगडास दवर मनान. पुलीस केन्ना रॉंग करता तेन्ना आमी पासून जागे आसतले, जाग्यार घालपाक तांकां कित्याक तांकां कळो जाय कायदो कितें. थँक्यू. एक मिनट. Nancy is here, but you can ask him some questions. अप्रोच तुमी येयले सपोर्ट करपाक तर जे कितें आयज MLA गिरीश बोरकार सगळें कितें घडलां ताका हँडल केला, ताका स्टेकेसी वयलो खूब धोकरून ताका हाडला, त्या टोटली कंडेम करता. हो ट्रिटमेंट आमच्या MLAक दिवचो न्हू, तसोच खंयच्याय गोंयकाराक दिवचो न्हू, हांव टोटली कंडेम करता. आनी जो गिरीश बाब तो आपल्या गांवच्या पासो झगडटालो, जमनी पासो झगडटालो, कितें तो स्वताच्या पासो झगडनालो, आमी ताका फुली सपोर्ट करतात आनी ताच्या बरोबर आमी आसात. आम आदमी पार्टी हो विशय हितून येता ते असेंब्लीन दौरान काडटले. ऑफकोर्स आयचे इन्सिडंट येस ऑफकोर्स हो इन्सिडंट आमी आमचे 7 MLA ऑपोजिशन आहा ते बरोबर गांवान घेतलो.
begin. धीरज गेला होय आमी पयलूच आमी सांगला की आमी जेन्ना पर्यंत आमकां न्याय मेळना तेन्ना पर्यंत रावतले आनी सकाळीं जें जालां आमी सकाळीं सांगलेलें की जे पुलीस ऑफिसरांनी ह्या हितून इन्वॉल्व आसा ज्या पुलीस ऑफिसरांनी आमच्या लोकांक हात घातलो विथावट एनी परमिशन तेंचे कडेन कांयच परमिशन नासली कांयच खंयचीच ऑर्डर नासली जेन्ना तांकां विचारलें जेन्ना सुकेल हाडून तेन्ना विचारलें तेन्ना ते सांगपाक लागले की आमकां ओरल कोणान तरी सांगला म्हणटा कोणान सांगला ते पासून सांगपाक रेडी नासले सो ह्या बेजिसाचेर कशें हाडला तांकां खबर पण आमचो तो डिमांड आसा की हे जे जितले पुलीस ऑफिसर आसा तांकां सस्पेंड करचे जे हेंच्यांनी आमचेर हात घातलेलो आसा ज्या लोकांक हाडल्या तेंच्यांनी वयरसून सकयल जोरून हाडल्या ह्या सगल्यांक सस्पेंड करचे आनी दुसरो जो डिमांड आसा तो आमचो 39A आसा 39A जो आसा ते स्क्रॅप करचे जेन्ना पर्यंत हें जायना तेन्ना पर्यंत आमी हांगा बसतले आमी परत सांगता की एवरी टायम लोकांक तुमी रस्त्यार हाडटा आमी TCP डिपार्टमेंटान सगळे गांवचे लोक जे आसा एकूच रिक्वेस्ट घेवन गेल्ले की ह्या 39A अंतर्गत जितले तुमी लँड यूज चेंज हाडलेले आसा हांकां अप्रोच दिल्ली आसा ही तुमी भायर मारची पण आमकां काल रात पर्यंत कांयच मेळोंक ना आनी आयज दुसरी रात जाली आयज दुसरे रातीय आमकां कांयच मेळना सो आमी एकूच डिसिजन घेतला जेन्ना पर्यंत आमचे डिमांड फुलफील करना तेन्ना पर्यंत आमी हांगा उपोशणाक बसतले आनी हो पिसफूल जो प्रोटेस्ट आसा जो पिसफूल जो हंगर स्ट्रायक आसा हें करून जो डेमोक्रेसीन आमकां रायट दिल्लो आसा हे सगल्यांक हांव अपील करता की हो रायट आमी यूज करुया आनी फाल्यांचो जो दीस आसा फाल्यां आयतार आसा हांव सगळे गोंयकारां कडेन मागता तुमी सगळे एकजूटपणान हांगा येवचे ह्या आझाद मैदानाचेर येवचे आयज आमचे ऑपोजिशनाचे आमदार येयल्ले आसा LOP आसा हांगा बेनजी आसा क्रूज आसा एडवोकेट कार्लोस आसा आमचो पार्टी प्रेसिडेंट आनी बाकीचे खूब जाण विजीट करून मेळोन गेले एडवोकेट नॉर्मा मॅडम जी आसा ती येवन गेली आमचो डॉक्टर क्लाउड सर जो आसा तो येवन गेलो आमकां मेळोन गेलो आनी तशे कितलेशे जाण वेल विशर्स एक्टिविस्ट सोशल वर्कर्स 70चे लोक आमकां हांगा इतके सांगपाक लागले की ह्या मुमेंटान आमी तुमच्या कडेन आसा आमचेरूय अन्याय 70 तेणें केल्लो आसा हेय थंय हांगा आमकां येवन मेळोन गेले सो आमचे परत एकदां ह्या सरकाराक आव्हान आसा मात सरकारान म्हाका खरेंच दूख दिसता परत निर्लज कशें म्हणल्यार लज नासलेले कशे फोन मारून हांकां सांगचें पडटा हांव आतां हांगा डिक्लेअर करता हांव आतां आनीक फोन मारपाचो ना फोन मारून म्हाका बेजार येयलो लज कशी कालच्यान हांव फोन मारता CMाक मारता TCP मिनिस्टराक मारता कलेक्टराक मारता CTPक मारता हांवें फोन मारीत रावपाचें हांकां हे लोक दिसना हांव तरी दिसना सोड लोक तरी दिसना तुमकां हे जे लोक जमले हांगा तुमी हांगा दादागिरीची भाशा उलयता आनी मुखेलमंत्री जो आयज चीफ मिनिस्टर गोंयचो आसा तेणेन खरें म्हटल्यार आमकां एक एश्युरन्स जावं कितें तरी उलोवपाक जाय आसलें भासाभास तरी करपाक जाय आसलें बाबा कितें आसा तुमचें कशें आसा हें तरी विचारपाक जाय आसलें
अजून पर्यंत कोणाचोच आमकां फोन येवंक ना. तो कोणी हांगा सरकाराच्या द्वारे कोण विजीट करपाक येवंक ना. आतां थंय तरी मामलेदार आसलो, हांगा मामलेदारूय येना, कोणाक काय पडलेलें ना. ते जिते आसूं मरो अशें तेंच्यांनी चल्लां. मेल्यार तांकां आनीक बरें जातलें हेंय चिंतलां आसतलें मनाच्या मनान. सो आमी ठरयलां की जेन्ना पर्यंत हे फाटी घेयना तेन्ना पर्यंत आमी हांगा आसा. आनी जे जे ऑफिसरांनी आमचेर हात घातलेलो आसा, हांवें स्पिकराकूय रिटर्न जे लेटर आसा ते दिल्लें आसा, गव्हर्नराकूय रिटर्न लेटर दिल्लें आसा. हांव गव्हर्नरा कडेन मागता की तेंच्यांनी हितून भितर सरचें, पळोवचें हें चलना कितें तें. आयज इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक बसून ते ड्रॅग करता, भायर मारता, लोकांक ते ड्रॅग करता, भायर मारता. हे गोंयांत सद्याक हुकुमशाहीचो सरकार जो चल्ला हेजेर गव्हर्नरान आपलो रिपोर्ट जो आसा तो प्रेजिडेंटाक धाडपाक जाय. जशें एक्च्युअली नॉर्म आसा एक्च्युअली ते धाडटा. हें कितें गोंयांत चल्लां, कशें मिनिस्टर, कसो मुखेलमंत्री मिसयूज ऑफ पावर करता, हें सगळें धाडा वयर. आनी आमी वाट पळयतले कितें तरी आमकां येतलें म्हणून. फाल्यां सकाळच्या 10 हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक की सकाळच्या 10 तुमी हांगा उपस्थित येवचे. आमकां दाखोवंक जाय की गोंयकार आमी एकटे आसा, एकजूट आसा म्हणून. ही लढाई फक्त आमची न्हू, ही लढाई प्रत्येक गोंयकाराची आसा. आयज समज आमी गोंयकार उठना जाल्यार फुडली पिळगेक आमकांच आन्सर दिवचो पडटलो. फुडले पिळगेक आमकांच तोंड घेवन पळोवचें पडटलें, ते आमकां उतरां दितले. सो परत एकदां मागता की फाल्यां 10 सुमार ह्या आझाद मैदानाचेर येवचे आनी हांकां दाखोवया की गोंयकार अजून पर्यंत एकटे आसा, युनायटेड आसा आनी गोंयकार जिते आसा म्हणून. देव बरें. विरेश बाब, फाल्यां 10 सुमार येवची म्हणजे आज रावतले तुमी हांगा? हय, आतां अजून पर्यंत तरी कोण येवंक ना. आज हांवें पयलीं डिक्लेअर केला जेन्ना पर्यंत आमचे डिमांड्स क्लियर जायना तेन्ना पर्यंत हांव ह्या आझाद मैदानार रावतलो, उपोशणार रावतलो. जें आमी पयलूच तुमकां कळिल्लें आसा. आनी एक क्लियर कट आमचो डिमांड क्लियर कट आसा. त्या डिमांडांच्या बाबतींत तेंच्यांनी अजून पर्यंत कांय उलोवंक ना. काल तेंच्यांनी एक फायल मुवमेंट केली, ती फायलीचो हांव नकळो कितें जालें तें, पण एक उतर तरी आसता, उतरान तरी उलोवप आसता. आमी गोंयकार कितलें जालें जाल्यार हें उलोवंक जाय. उलोवपाचें पासून तांकां पडलेलें ना. म्हटल्यार आयज कसलो फियर तेंचे तकलेन येयल्लो आसा, कोण तेंचे तकलेर बसलेलो आसा हें तांकां तुमी विचारपाचें. इनसेन्सिटीव जालें पळय तें म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांक चड खबर आसतलें. गोंयचो लोक पळयता आयज कितें चल्लां तें. बाकीचे जे MLAs तुमकां सपोर्ट करता तेय आसतले हय, हें म्हाका दिसता आमचो LOP आसा, मागीर वेंजी आसा, क्रूज आसा आनी आमचो कार्लोस सर्वे आसा. विजय दिसना. हां, विजय आतां तें म्हाका हांव खबर ना कितें जालें तें. युनायटेड ऑपोजिशन म्हणून तुमी असेंब्लीन झगडटा म्हणटात, तर तुमचो एक मेंबर तुमचो युनायटेड ऑपोजिशन. पळय कितें सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांचे रिप्रेझेंटेटीव हांगा येवन गेला. इवन गोवा फॉरवर्डाचे ऑफिस बेरर जे आसले ते हांगा येवन गेल्ले आसा. सो हांगा आमी प्लीज पॉलिटिक्स डिस्कस करची न्हू. हांगा युनायटेड जावन आमकां ही फायट करपाक जाय. सो कोणाच्याच मोदी तकलेन कसलेंच कन्फ्युजन जावचें न्हू, आमच्याय तोंडांतल्यान रॉंग उतरां येवची न्हू. सो प्लीज हे क्वेश्चन आहा ते एवॉयड करया आनी लेट्स फोकस ऑन दीस डिमांड्स जे आमचे डिमांड आहा ते सस्पेन्शन्स आनी जे तेंच्यांनी विरेशान बीन लेटर केला 39A जे कितें स्क्रॅप करपाक जाय तेंचे जे कितें कितले प्रोजेक्ट हे आहा ते स्क्रॅप जावपाक जाय म्हणून डिमांड आहा तेजेरूच स्टीक रावया. सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट दिल्लो आसा. प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचे आम आदमी पार्टीचो MLA वेंजी म्हाका सकाळच्यान आहा तो तेजे मागीर हे प्रेजिडंट बीन आसा वाल्मिकी बीन सगळे येवन गेला. आयज युरी तर सकाळच्यानूच वांगडा आसा आमच्या. मागीर आतां क्रूज बाबू येयल्लो आसा, कार्लोस सर्वे येयल्लो आसा, विजयाचे जे ऑफिस बेरर आहा ते येयल्ले आसा. सो जे ऑपोजिशन 7 जाण आमदार आहा तेंचे सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीचे रिप्रेझेंटेटीव हांगा कंटिन्युअस येत आसा. फाल्यां येतले. हांव सगळ्यांक तेंच्या कडेन मागता की फाल्यां तेंचे जे सपोर्टर्स आसतले, वेल विशर्स आसतले, वोटर्स आसतले, तांकांय तेंच्यांनी अपील करचें. फाल्यां सकाळी 10 सुमार हांगा हाडपाचें आनी तेंच्यांनी सकाळी 10 सुमार हांगा हजर रावचें. कित्याक एक व्हडलें डिसिजन मेजर डिसिजन हांगा सगळे जाण मेळोन आमी कलेक्टीव रावन वांगडा रावन फाल्यां घेवपाक जाय. कित्याक आमी हांगा एज एक इंडिविज्युअल पार्टी हांगा कसलें डिसिजन घेवपाक ना आनी आमकां घेवपाचें ना. कित्याक ही फायट फक्त आरजीची ना जाल्यार फक्त एका पाळे शिरगांव गांवाची ना. ही फायट सगळ्यांची आसा आनी सगळे पॉलिटिकल पार्टीचे ऑपोजिशन आहा ते आमकां वांगडा जाय आनी ते अजून मेरेन वांगडा आसा आनी म्हाका दिसता फुडें आसतले. देव बरें करूं.
हें बॅटल आतां 7,000चे पुरतें उरलां वो आपले गोंय ना ते पावतले रिगार्डिंग 39A. गोंयभर 39A चालूच आसा पूण एक 7,000चे बॅटल एक ल्हान बॅटल करून आमकां जिखून फुडें वचपाक जाय आनी हांगा जी युनिटी आयज दिसता ती युनिटी जर अशीच उरली आनी देवा कडेन मागता की उरची म्हणून जे उरली जाल्यार हे 39A टोटल स्क्रॅप करपाक टायम लागपाचो ना कित्याक आतां असेंब्ली आसा असेंब्लीनूय परते 39Aचेर बिलां येतली रेजोल्युशनां येतली डिबेट जातले क्वेश्चन येतले सगळें जावपाचें आसा 15 दिसाची असेंब्ली आनी तेतून म्हाका दिसता जे ऑपोजिशन आसा ते 100% ह्या सरकाराक 39 जे कितें आसा स्क्रॅप करपाक असेंब्लीन तरी 100% लायतले सद्या जे प्रोजेक्ट आसा ते डिमांड केला ते स्क्रॅप करून पयलीं आमी घेवया कित्याक आमकां आमच्या आमदाराचो जीव इम्पॉर्टंट आसा आमदार आनी आमचो तुषार गांव हे दोगूय जाण जे हांगा स्ट्रायकाचेर बसलेले आहा तेंचो जीव आमकां लागूनच न्हू तर गोंयांक लागून तेंच्या फॅमिलीक लागून सगळ्यांक इम्पॉर्टंट आहा सो हे दोन डिमांड सरकारान आयकपाचे आनी जे कितें आसा सद्या हे मॅटर हे क्लोज करपाचे आनी फुडलें कितें आहा ते असेंब्लीन जे ऑपोजिशन लिडर्स आसा ते अजून तुमी जाणा हे 7 जाण आसले तरी कशे हे 33 जाणांक घाम काडटा ते तांकां असेंब्ली पासून दिसान दीस कमी करीत रावची पडटा आनी आमी आयकलां की फुडली मॉन्सून सेशन ते घेवपाचें ना म्हणून 2-3 दिसांनूच काबार करपाचें आमकां तेचेर फोकस करून फाल्यां लोकांक मिडिया कडेन इतलेंच मागता की तुमी तुमच्या सायडींच्यान आमकां जी आयज ह्या प्रोटेस्टाक जे तुमी कवरेज दिता ती कवरेज अशीच तुमी दाखोवची चालू दवरची कित्याक हो इम्पॉर्टंट मुद्दो आसा लोकां मेरेन जी मेसेज विरेशान दिल्या की सकाळीं फाल्यां 10 सुमार सगळ्यांनी हजर रावचें म्हणून ती लोकां कडेन पावोवची आनी लोकांक तुमी अपील करची की लोकांनी हांगा जमचें म्हणून कित्याक हे फक्त आमच्याच अस्तित्वाची न्हू तर तुमच्या अस्तित्वाची लढाई आसा देव बरें करूं एक कितें आहा आज जे बाब विरेशान सांगिल्ले भाशेन जेन्ना एक सायडीन हो सरकार प्रोग्राम कोता सरकार तुमच्या दारी करून 10-12 कोटी रुपया मोडटा आज लोक जेन्ना रस्त्यार आसा लोक जेन्ना भायर सरलेले आसा जेन्ना बायलो सिनियर सिटीजन हिंगा जेन्ना एकठांय जालेले आसा हे कर्तव्य जाता मुखेलमंत्रीचे कन्सर्न मनशा जो मंत्री आहा तेजे की तेमी हिंगा येवन एक डायलॉग सुरवात करपाक जाय तांकां फकत सरकार तुमच्या दारी असले प्रोग्राम करून कोट्यांनी रुपया मोडून आज फकाणां करपाक एक म्हाका तेंगेलो एक अजेंडा जालोलो आसा फकत अटेन्शन डायवर्ट करपाक मुखेलमंत्रीचे कर्तव्य जाता हो मंत्रीचे जे TCP मंत्रीचे कर्तव्य जाता एक डायलॉग इनिशिएट करपाक हिंगा जे लोक सकाळच्यान जे प्रोटेस्ट करता कालच्यान जे प्रोटेस्ट करता तेजेर कोणूच उलयना इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी हिंगा लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन जालें जाल्यार कोण जिम्मेदार आनीक जेन्ना हांव एक अपील करता एज लिडर ऑफ ऑपोजिशन आमचे डिफरन्सीस बरी तर आहाय सोडून दिया हिंगा कोण पक्ष म्हणून बसोन ना हिंगा सगळे एक गोंयकार आनी सगळे NGO एक्टिविस्ट दुसरे ऑर्गनायझेशन जे गोंयच पासत आज झगडटा जे गोंयच पासत लोकांक एक मेसेज दिता तेमी सगळ्यांनी मोबिलायज करपाक जाय फाल्यांच्या दिसाक आमी आमदारांनी मोबिलायज करपाक जाय आनीक धांक जे विरेश बोरकरान जो उलो मारलेलो आसा कित्याक ही इज ऑन एन इनडेफिनेट हंगर स्ट्रायक एंड दिस द पीपल ऑफ गोवा नीड टू अंडरस्टैंड कि टुडे when it is the responsibility of MLAs to put bills in the assembly, if we lose Viresh, if we lose other people who have some love for Goa, where are we heading? ही दादागिरी ही हुकुमशाही बंद करपाक या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या विरुद्ध या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या पॉलिसी विरुद्ध सगळे गोंयकार एकठांय जावपाक जाय तर जे मागणे बाब विरेशान सांगला ते आमी फुडें व्हरपाक सक्सेसफूल करपाक आनी ह्या सरकाराक दाखोवन दिवपाक की पीपल्स पावर इज सुप्रीम हेंकां आज तकल्यार माला पावर जे 2012 जे पट तेमी आश्वासनां दिल्ले परिवर्तनाच्या नांवान हे परिवर्तन काय कितें हेजेर म्हाका दिसता लक्ष ह्या सरकारान घालपाक जाय गव्हर्नरान घालपाक जाय स्पिकरान घालपाक जाय आनी जोरी तर हिंगा लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन मुखार जालें जाल्यार जबाबदार सरकार एक सायडी सरकार तुमच्या दारी हो प्रोग्राम तांकां फळां भारी कित्याक आज जेन्ना सरकार हाचें कर्तव्य जाता ही इज एन इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह इट इज अ ड्युटी टू सेंड टू सी इज बीन मॅन हँडल्ड आनी ते सस्पेन्शन म्हणटाय ते मेन जे मनीस इनवॉल्व आहाय तांकां सस्पेंड करपाक आनीक 39A रद्द करपाक
हे डिमांड जे बाब विरेशान मांडलेले आसा ते फाल्यांच्या दिसाक लोकांकूय आमी सगळे अपील करता की एकठांय जावन ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या विरुद्ध आमी मुखार सरपाक जाय. दुसरे एक ट्वीट केला की हे असेंब्लीन इश्यू सॉल्व करपाचे. चोय असेंब्लीन जेन्ना कायदे काडटा वी हॅड गॉन आय थिंक 6 MLAs हॅड गॉन अगेन्स्ट द सेक्शन वेन्झी वॉज ऑल्सो लिफ्टेड एट दॅट टाइम. सो दे डू नॉट अलाव अस टू टॉक. आणि असेंब्ली हिंगा जाची सोतारके कुजा बरो हिंगा जाची मुखेलमंत्री लागीं मागता थोडे म्हणटे 5,000 लोकां हाडय हिंगा डिबेट करया. होच डिबेट जावो कित्याक हिंगा क्रांती जाल्ली आझाद मैदानाकूच क्रांती जाल्ली आणि हिंगा उलोवन असेंब्ली फुडें हे सेक्शन रद्द जावपाक जाय नाल्यार असेंब्लीनी आमी रक्कस क्रिएट करता. TCP मंत्र्यान म्हणला हे लोक कितें आपूण 45,070 लोक पणजे आमी सगळे गोंयकारा मदें पेटूय नाका. हे मंत्रीकूय आमी सांगपाक सोदता गोंयकार शाणे आसा. डोंट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड. We are fighting here for the future of Goa. We are not here for the destruction of Goa. And I don't think so that anyone will come forward to destroy Goa. Then they are not Goans. प्रश्न असो जाता आमचे मदे भेदभाव करिनाका. परत हिंगा ऑपोजिशन रुलिंग म्हणना आमी रुलिंगाचे आमदाराक सांगला हे बसय आमचे बराबर सगळे हांकां आमी सांगता टुडे देर इज अ नीड टू चेंज the way this dictatorial BJP is functioning. हांकां जरी तर हे आज जरी तर लोक उठपाना जाल्यार म्हाका दिसता मुखार जे मेस जातले क्रायम जातले MLA मर्डर कोतले हे सरकाराचेर कोणाकूच म्हाका दिसता विश्वास ना. आमदार विरेश बोरकाराक मॅन हँडल केलो त्याच बरोबर ST समाजाचे लोक आशिल्ले ते एट्रोसिटी एक्ट ह्या पोलिसांक लागना काय म्हणून 100%. सो हू did he have any orders for it? Magistrate ashillo. Magistrate is saying done verbally. What law and order situation was created there? He was just sitting down there. What did he do wrong? What was his mistake? Was it not his right as an MLA to protect the right of his citizens, of his voters? What was wrong in this? Kite kaयदो बंद केलेलो आसा रे. Police, as I've said, are become puppets today. गोंयान law and order ना. गोंयान फक्त land and order हे चेंज केलेलो आसा. मिशन हे सरकाराचो आणि ह्या कॅबिनेटाचो आख्खे BJPच्या सरकाराचो फक्त मिशन टोटल कमिशन. आणि एक सांगपाक सोदता लास्ट आता जो तो सांगता असेंब्लीन हे डिस्कस करपाक जाय. आता आमी जेन्ना असेंब्लीन हे घालतले पळय तेन्ना तो कित्याक कितें म्हणटले हे सबज्युडिस मॅटर आसा 39A ही सबज्युडिस मॅटर म्हणटले आनी ते भायर मारतले. सो गेले ते असेंब्लीन सेम हे रीड आउट स्पिकरान केल्ले की सबज्युडिस मॅटर आसा नाल्यार तुमकां डिस्कस करपाक मेळची ना म्हणून. सो इट इज क्लियर ताका ते डिस्कसूच करपाक नाका. ताका आपणाक जाय तशी मनमानी करपाक जाय. हे ताका लागून ते असले स्टेटमेंट करता. ताका दिसता की आमी पिशे. सो हे लोकांनी चिंतूंक जाय कितें हे कसले स्टेटमेंट करता आनी कित्याक लागून करता हो. तेच सांगता की आपणाक जाय पळय तेन्ना ते सगळे चलता. आनी आमी समज सब ज्युडिसाचेर कितें उलयता म्हळ्यार जे इश्यूज जे आसा रिलेटींग टू विलेज रिलेटींग टू गोवा जेन्ना आमी उलयता तेन्ना आमकां रायट दिना उलोवपाक. 17/2च्या टायमारूय सेम जाले आनी आतां 39A टायमारूय सेम चालू आसा. सबज्युडिस आसा जाल्यार चीफ जस्टीस रिटायर्ड चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया जो देशाचो सर्वात व्हडलो हायकोर्ट अलाहाबाद ताजो चीफ जस्टीस जे बील दिता ते कितें तरी कायद्याक धरून आसतले न्ही ते. पळय डेफिनेटली आमी जें म्हणटा सबज्युडिस म्हटल्यार कितें जेन्ना आमी डिस्कशनाक घालतले कितें उलोवंक सोदतले तो म्हणटलो आपूण सबज्युडिसचे मॅटर आसा म्हणून. आमी बील घालतले ते इंट्रोड्यूस जातले ते जावची ना ते सरकारा कडेन आसा. हेच्या पयलीं आमी हांवें तरी 3 बिलां घातलेलीं आसा. 3य बिलां म्हाजी इंट्रोड्यूस जावना. एक आहले पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील, एक आहले द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील आनी लास्ट आहले ते द गोवा वॉटर कन्जर्वेशन बील. ही 3य बिलां हांवें घातलेलीं. मात एकूय बील तेंच्यांनी इंट्रोड्यूस करूंक दिवंक ना. लॉ डिपार्टमेंटान मिटिंगाक दिला म्हटलें तेजे नंतर आमी मागले मात लॉ डिपार्टमेंटान केन्नाच मिटींग करूंक ना. सो अशी जी नालायकपण आसा ही आयज चलता. सो आपणाक BJPक जाय तशें ते आपणाची जे राज्य आसा हें चलयता.
म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी विरेश बाबान हें केल्लो आसा हो फक्त विरेश बाबाचेरूच हल्लो हें जावंक ना खरें म्हटल्यार आख्ख्या गोंयकारांच्या डेमोक्रेसी काबार करपाचो प्रश्न जावन आसा आयज एक DCP मिनिस्टर म्हणटा आपूण म्हणटा डायरेक्ट 45,000 लोक हाडटा अरे कोण रे तूं त्या बापायचें गोंय काय कितें हांव विचारपाक सोदता हेका विरेश हो आमचो आसा आमदार विधानसभेचो तेका कितें तरी क्रेडिबिलिटी आसा आयज खरें म्हटल्यार ती क्रेडिबिलिटी तुवें खरें म्हटल्यार घाण दवरला जन्मात तर तुवें खरें म्हटल्यार विदेशान पळोवंक ना केन्ना सत्ता म्हणजे कितें ती सत्ता तुका काँग्रेसीन दिल्ली आनी त्या काँग्रेसी खातीर तूं नमक हरामी करता तुमी अरे गोंय काबार करपाचें ध्यास दवरलेलो आसा 39 इयर हाडून ह्या जस्टीस सारको रेबेलो तो 76 इयर्स ओल्ड तो आयज उठलेलो आसा हे सगळें करपा खातीर गोंय राखपा खातीर क्लाउड हॉलवार सोडलेलो आसा आयज कितें करता तुमी तुमकां विधानसभा कितें तुमकां दिसता कितें फकाणां केल्ली आहा काय कितें आयज तुमी 15 दीस दिता खरें म्हटल्यार पयलीं जेन्ना आमची भारताची आमची हें जाली लोकसभा जाल्ली 121 दीस आसली आनी ही सगळें करताले आयज विधानसभेक उलोवपाक आमदारांक दिना कितें करता आज थंय दिना ते दिना आज तुमी बाकीच्या हितून DCPन उलोवपाक दिना तेका अरे फकाणां करता मरे तुमी कन्वर्जन कितें कन्वर्जन आज म्हाका विरेशा कडेन उलयता आसतना कळ्ळें म्हाका कितें ते 9 शिऱ्याचे हे आमचे भेणे थंय जातात तेच तुमी खावंक सोदता अरे खंय तुमची हेरिटेज उरली रे बाबा हांव DCP मिनिस्टराक सांगूंक सोदता नाजाल्यार एक काम करा CMाक सांगूंक सोदता की तुम्ही तुमचे गृह मंत्रालय ते बंद करा आणि DCP कडे द्या तुम्ही नक्षलवादी जाता काय कितें ते त्या हेचो यूज करता तुम्ही पावराचा यूज करता नक्षलवादी जावपाक सोदता अरे 5,000 लोक दवरता म्हणटा तो म्हणटा आपण प्रोटेक्ट करपा खातीर खंय गेले रे तुमचे गृह खाते आयज हांव खरें म्हटल्यार गृह खात्याचो राजिनामो दिवपाचो हेणे आमच्या CMान खरें म्हटल्यार हेच करपाचें ही कार्य करपाचे कारण तुमकां सरकार चलोवपाचें ना तुमकां नक्षलवाद करपाचो आसा गोंयकारांक फूट घालपाची आसा ही कदाचित शक्य जावचें ना आमी प्रत्येक ह्या आझाद मैदानाचेर जे स्वतंत्र सैनीक उठलेले आसा तशें आज प्रत्येक गोंयकारान उठपाची गरज आसा आनी फाल्यां 10 सुमार येवन आयज विरेश बाबाक आनी त्या सांत आंद्रेक आमी शिरगांव हितून तेका दिवपाची गरज जावन आसा तेको आमचो LOP आसा LOPन सगळें सांगलेलें आसा आणि आमच्या आपाचे दोन्ही आमदार आणि काल्लू सरांनी सांगलेले आसा आम्ही सगळे एकठांय जावया गोंयकार म्हणून झगडया आणि गोंयकार म्हणून एका दिशा दाखवया आमका नका 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 सोडचना रे सोडचना जिगले बगर सोडचना सोडचना रे सोडचना जिगले बगर सोडचना सोडचना रे सोडचना जिगले बगर सोडचना सत्तरीचा चोर राण्याचा पोर सत्तरीचा चोर राण्याचा पोर सत्तरीचा चोर राण्याचा पोर सत्तरीचा चोर अजय अजय हो सर आता न्यू मारणार रॅली खावाना मिळाली तुला बाईट घे रे फोटो मात्र किती मिळाले किती मिळून सगळे लोक
आणि काय ना आता काय ना वयता ते हांवें कितें म्हणून हांवें कितें हें म्हणलो का हां सगळ्यांचं मारे मरे फ्लॅश लाईट कुठे करावं एक मिनिट हे पढ़िए प्रो लाइट जाए हाँ दट्टे हाँ बरं किती रे मोबाईल हा दुसरं काय फाल्याचं मोबाईल फुटा तर गेलं तसं हो हां अहो दोन यांचे हे दिलं बरं फोटो मला म्हणलं काल मला वाटतं विषय एवढं नाही